शेनवारा गोंयांत बऱ्याच सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडलो। उटंगराच्या पावसाक लागून फोंड्या आनी म्हापशा वाठारांत झाडां लायटीचे खांबे पडले। झाडां पडिल्ल्यान कांय घरांचें लुकसाण जालें। आयताराय गोंयांत कांय जाग्यार व्हडलो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बांदिवडे वाठारांतल्या चिरपुटे वाठारांत शुक्रारा रातीं चक्रीवादळ जाल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जालें। 50 वयर झाडां पडलीं आनी कांय घरांचे नळे उडोवन गेले। काल राती ऑलमोस्ट 3 सुमार हांगा चक्रीवादळ येयलें आनी तुळशीदास गावडे म्हणटा तेजे घराक खूब डॅमेज जाली। प्लस 2 लायटीची पोल पडोन हांगा तेजी गाडी डॅमेज जाली आनी वायर बी सगळे तुटलेले आसात। आनी बाकीची आतां कुळागराची हे सायडीच्यान कंप्लीट एक लायनीनूच तें वारें गेल्ले कारणान ती जायतीं झाडां थंय डॅमेज लोकांले कुळागरूय डॅमेज जाल्लें आसा। तांकां आमी कितें आर्थीक मदत करपाक ट्राय करतले। अर्दवर वारें घुंवपा लागलें पयलीं अशें वारें घुंवता वाटवळे रे आनी सामकें खंय कितें जाता आनी कितें जाता कांयच कळना तें सामकें भंय दिसपा पयलीं झाडांचो आवाज हें जालो झाडां येयलीं आनी मागीर घराचे नळ्यांतल्यान वयर नळ गेल्यान वारें मारपाक केन्ना बँड जालें मातशें। मागीर झाडां गव करून झाडां पडोन लागलें आनी मुखार जाता कांयच कळना त्यो खांबे फाट्टा काय कितें फाट्टा आवाज खर आवाज येवपाक लागलो। म्हापशा वाठारांत शेनवारा सकाळीं आंब्याचें झाड पडोन 2 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें। माड पडिल्ल्यान लायटीच्यो वायरी तुटल्यो। रस्त्यार झाडां पडोन येरादारी बंद पडली। वाळपय वाठारांत फाटल्या 24 वरांत सुमार 5 इंच पावसाची नोंद हवामान खात्यान केल्या। फुडल्या 24 वरांनी वाळपय, काणकोण आनी सांगे वाठारांत व्हडलो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयच्यो सगळ्यो उद्योगीक वसणुको उद्देगीक क्षेत्रा खाला हाडटले। उद्देग उबारतना शार आनी नगर नियोजन मंडळ नियोजन करतले आनी उद्देगीक उदरगत महामंडळा कडल्यान मान्यताय घेवची पडटली असो सरकाराचो विचार आसा। उद्देगांचो फ्लोर एरिया रेशियो वाडयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंय राज्य उद्देगीक संघटनेच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। उद्देगीक वसणुकांनी वीज पुरवण सुरळीत करपाक 6 म्हयन्यां भितर उपाय काडपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें। In next 2 months, you will have all industrial estates under special area development under town planning. So, town planning will be applicable only before you design. त्यामुळे तुमकां जे कितें अप्रुवल जाय ती IDC-नूच मेळटली। Short meaning. Town planning will take the role of initial planning. Once they plan the industry and hand it over to IDC, after that it will be special zone. It means it is a single window. For town planning, it is a single window for the construction. The third good news I am giving, by payment of fees, this is not free, FAR would be allowed to be increased to 1.5, not 5. I think that will solve problem of another industries. This we are also making applicable to hotel industry subject to certain conditions. उदकाचे लायटीच्या संदर्भात सुद्धा वी आर वर्किंग ऑन एक्शन प्लान वेर industry itself will be a zone for power distribution. Government power will be given to the bus bar at the industry. Trial basis फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर वेर्णा industrial estate we are thinking of giving it like that, so that Verna industrial distributing unit company or subsidiary of IDC or IDC itself will be actually distributing and metering the unit in the industrial estate. There are meaning to every statement. म्हणून जेन्ना हांवें म्हणलें की RTIचे म्हाका सगळे डेटा धाड म्हणून डिपार्टमेंटान धाडलो कोणे खंयची RTI इन्फॉर्मेशन मागल्या, कारण म्हाका लगेच म्हाका सुरवातीक म्हणजे आमी मातशें नाका समोर चलताले। सुरवातीक म्हाका दिसलें की पॉलिटिकल एलिगेशन्स करता, इट्स नॉट पॉलिटिकल एलिगेशन्स, मोस्ट ऑफ दीस एलिगेशन्स हॅव डायरेक्ट मनी लिंक्ड. And I'll expose them one by one. I'll expose them. पैसे मेळना म्हणून बॉब इन्फॉर्मेशन एक्टा सकयल घेतलेली म्हायती सुद्धा जेन्ना एखाद्या मनशाक कॅपॅसिटी नासतना तो लाखांनी रुपयाची इन्फॉर्मेशन घेता जाल्यार ते इन्कम टॅक्साक इन्फॉर्मेशन दिवपाची जबाबदारी म्हजेर येता काय ना. आनी म्हणून हांवें जर इन्फॉर्मेशन मागलें जाल्यार कोणाक कित्याक दवरूंक जाय, कारण ते इन्फॉर्मेशनाचेर आय हॅव स्टार्टेड रियलायझींग वेर द ब्लॅकमेल इज टेकिंग. RTI is a very good law and it should be there in spite of this defect, but some people misuse it for blackmailing also. Some people misuse it for blocking government.
उगे ते गुड्डेमळ मायनिंगा खातीर बायपास रस्त्या खातीर पावसाचें उदक शेतांनी गेलें. शेतकारांक हाचो बरोच त्रास जाला. हो रस्तो बांदतना पावसाचें उदक व्हांवून व्हरपी गटारां पुरवल्यात. ताका लागून सगळें उदक शेतांनी गेलां. शेतां मातयेन भरल्यात तशेंच रोपांय व्हांवून गेल्यात. परत सगळे त्रास काडून रोपां लावपाची शेतकारांचेर परिस्थिती आयली. सरकारान हाचेर लक्ष घालचें आनी उदका खातीर वाट करची अशें शेतकार मागतात. न्यू बायपास उगे बायपास म्हूण जाला मायनिंगा खातीर आनी त्या बायपासा तेणें बायपास केला आनी उदक आमगे सगळें शेतां सोडलां आनी आमकां आतां तिशे समज शेतकारांचें शेत सगळें पिड्यार जालां आनी बायपासान उदक तांकां मेन रोडार ट्रेंच नासतना उदक सगळें हितून गेलां म्हणजे रस्त्यान आनी शेतां गेलां एक बायपासा मेन रोडाक पासून PWC रोडार ट्रेंच पासून ना. हांव शेत रोवपा लागला सुमार 30 वर्सां जालीं. तेन्ना शेतां आमगेलें भाशेन उदक केन्ना येना आसलें. तेन्ना तें उदक येयल्या पासून तें येयलें सायडीच्यान वयतालें. आतां बायपास रस्तो केल्ल्यार हें सगळें उदक वयरसान येयलां. आख्खें बडें पयलीं वयरसान तें उदक येवन तें आख्खें हुंवार सगळें आमगे शेताचेर येयलां. माती पडला सगळी उडोवन माती पडल्या आनी तें परतून आमकां परत तें माती बी पडोन तें पुरो जाल्यार परतून तें आमकां कांय करूंक मेळची ना. तेन्ना PWC तेणें रस्त्याचेर आमगे उदक कोणें मातशें लक्ष घेवन तें मातशें भायल्यान खंयच्यान सोडून दिवपा मेळटा दिवचें. तें उदक सगळें नींग रस्तो भरोन आमगे शेत रोयलोलें मेर लाय तें सगळें कोसळोन वचोन शेत आमगे पिड्यार जालें सगळ्या लोकांलें आनी ते रोंप चोरी गायले ते चोरया वयल्यान सगळें हातोर मातयेन सगळें भरोन ती चोरी सगळें पिड्यार जालो आनी मेर मोड आतां बोडी तोपून आमी ते मेर पोत्तून लायलाय. ते खातीर जाता तितले बेगीन हे बायपास रस्त्याक एक वालेत मारून तें जाता तितले बेगीन सायडीच्यान उदक हें लावन दिवचें आनी कित्याक सायड पासून ही बडर कोणू जरी तर एक ट्रेंच गाडी येता म्हूण सायडीक गेली जाल्यार सारकी आमगे शेतां पडटली. ती म्हणल्यार मेन आनी कोणाचें तरी मरण पासून जावपाक शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.